काँग्रेसीच्या 8 आमदारांक भाजपांत प्रवेश दिवपाचो प्रस्ताव आपल्या मनात आयिल्लो जाल्यार आपूण ह्या आमदारांक भाजपांत घेवपाक न्हयकार दिवपाचो अशें धक्कादायक विधान भाजपाचोच प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी केला. देखून राज्यांतल्या भाजपा कार्यकर्त्यांमदीं बरोच बोवाळ पडला. ह्या विशीं मुखेलमंत्र्यान कसलीच प्रतिक्रिया दिवपाक न्हयकार दिल्ल्यान भाजपाच्या हेर आमदारांनी सावध भुमिका घेत तानावडे हांचे हे खासगी मत आशिल्ल्याचें सांगून हो घावो भरपाचो यत्न केला. काँग्रेसीचे 8 आमदार भाजपात दाखल जावन 24 वरां लेगीत जावंक ना आनी भाजपातली अंतर्गत धुसफूस उक्ताडार आयल्या. ह्या आमदारांक भाजपात घेवपाक आपूण न्हयकार दिवपाचो अशें सांगून भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्याच पायापोना बॉम्ब फोडला. ती मनाक पडटा तुज्या पटना तेजे प्रश्न हे आसना. एखादें डिसिजन केंद्रान सांगिल्लें की घेवचें तें डिसिजन घेतलें. वैयक्तीक जर म्हजे कडेन जर प्रस्ताव जाल्यार हांव कदाचीत ना म्हणपाना. तो प्रस्ताव म्हजे कडेन ना. जेन्ना तूं केंद्रीय नॅशनल पार्टीचे लिडरशीप जेन्ना एखादी गोश्ट सांगता ती गोश्ट तुवें आयकूंक जाय आनी करपाक जाय. तांच्यांनी सांगिल्लें तांकां पार्टीन घेवंक जाय ते पार्टीन घेतलेलें. त्यामुळे विशय सोंपिल्लो. काँग्रेसीच्या ह्या आमदारांक भाजपात घेवपाचो केंद्रीय नेतृत्वान घेतिल्लो निर्णय आपल्याक मान्य करचो पडला अशें तानावडे हांणी म्हटिल्ल्यान भाजपाचे केंद्रीय फुडारी गोंय भाजपाक मतींत घेयनासतना निर्णय घेता असो संदेश भाजपाच्या कार्यकर्त्यां मदीं गेला. देखून मुख्यमंत्र्याची कोंडी जाल्या. तानावडे हांचे हे खाजगी मत आशिल्ल्याचें सांगीत भाजपाचे आमदार आतां हो पॉलिटिकल डॅमेज कंट्रोल करपाचो यत्न करपाक लागल्यात. जाल्यार काँग्रेस आमदारांचो भाजपा प्रवेश ही नविदाद नासून ते पयलीं सावनूच थारिल्लें असो दावो कांय भाजपा आमदारांनी केला. पार्टीचो अध्यक्ष बाब सदानंद तनवडे विल बी द रायट पर्सन टू कमेंट ऑन दीस. पण वी आर इन द पार्टी अँड पार्टी डिसायडेड जे पार्टी डिसायड केलं त्या प्रमाणे जालां आसतलें. So with the growth, if everybody wants development and BJP and Dr. Pramod Sawant is talking about a development agenda for the state, and तातून येवन कोण सोदतात जाल्यार मोस्ट वेलकम. It was not a surprise at all. It was bound to happen. See, when a ruling party is there and a government is there led by Dr. Pramod Sawant, a government that delivers, which has done work in entire Goa. खरें पळयत जाल्यार भाजपाचे 2.0 सरकार आयल्या उपरांत TCP मंत्री विश्वजीत राणे हांणी आत्ता भाजपात आयिल्ल्या आनी काँग्रेसीचे विरोधी पक्ष फुडारी पद सांबाळपी मायकल लोबो हांचेर ताणें ओडिपीत केल्ल्या भ्रष्टाचाराचे आरोप करून ऑपरेशन क्लीनअप सुरू केल्लें. मायकल लोबोन तुमचेर खूब एलिगेशन्स केले. मायकल ओपोजिशन लीडर मायकल लोबोन कर्मा केले ते एसेंब्लीन येतले सगळे. पूण लोबोकूच भाजपात घेवन विश्वजीत राणेकूय भाजपाच्या केंद्रीय नेतृत्वान जमनीर आपटिला. आनी अजापाची गजाल म्हळ्यार मुख्यमंत्र्यान लेगीत ह्या प्रश्नाचेर लोबोची फाटराखण केल्या. देखून काँग्रेस आमदाराच्या भाजपा प्रवेशा वयल्यान भाजपातूच 2 गट आशिल्ल्याचें स्पश्ट जालां. विश्वजीत राणे जे कितें उलयता आसत त्या खात्या भितर जर इरेग्युलरिटी पयलींच्या मंत्र्यान मायकल लोबोन केल्ली आसत एक्शनी जावपाक जाय ह्या मताचो हांव आसा. ह्या गोंया भितर कोणाकूच इलिगलिटी जी आसा बेकायदेशीरता जर कोणें केल्लें आसत जाल्यार ताका त्याची शिक्षा जावपाक जाय ह्या मताचें म्हजें मत आसा एज अ प्रदेश अध्यक्ष. आता मायकलाक त्रास आसतले मायकल खुशी आता तो भारतीय जनता पार्टीचो आमदार ना पण कित्याक पयलीं त्रास आले ताका खूब. मुख्यमंत्री सांगतालो की आमचे नंबर्स आसात प्लस वी हॅव द मेजॉरिटी इन गव्हर्नमेंट. जाल्यार तुमकां आनी आमदार घेवपाची कसली गरज पडली. भाजपा कडेन भोवमत आसून लेगीत ह्या 8 आमदारांक भाजपात प्रवेश दिवपाची गरज नाशिल्ल्याची भावना तानावडे हांचे प्रमाण भाजपातल्या हेर कांय आमदारांची आसा. पूण मुखार आशिल्ल्यो लोकसभा वेंचणुको दोळ्यामुखार दवरून भाजपाक गोंयांत 2 जाग्यांचेर आपले कमळ फुलोवपाचें आसा. घडये ह्या कारणाक लागूनच दक्षिण गोंयांतल्या 3 आनी उत्तर गोंयांतल्या 5 काँग्रेस आमदारांक भाजपात प्रवेश दिला. पूण ह्या सगळ्या प्रकरणाक लागून थळाव्या भाजपा फुडाऱ्यांक मात ह्यान फुडें कार्यकर्त्यांच्या खर विरोधाक तोंड दिवचें पडटलें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV.